टुरिझम मंत्री बाबू आजगावकराचे लमाण्यांचेर वक्तव्य सगळें सोडून कर्नाटकाक बादले। आजगावकराच्या वक्तव्याची दखल घेवन कर्नाटकचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान गोयचो मुख्यमंत्री पर्रीकाराक पत्र बरयला। गोंयांत शिष्टमंडळूय धाडपाची तयारी चल्ल्या म्हूण थंयच्यान खबरो येतात। पर्रीकार म्हणटा ताचे कडेन तरी कांयच आयिल्लें ना। बाबूच्या वक्तव्याची मात वाची वार्ता जाली। गोंयांत लमाणी दर्यादेगांचेर टुरिस्टांक पिट्टात, टोळयो करून भीक मागतात, येतना वतना पयशे मागून तांकां हैराण करतात। लमाण्यांक गोंयच्यान धांवडांक जाय म्हूण टुरिझम मिनिस्टर बाबू आजगावकार एका प्रस्नाचेर जापेक उलयलो आनी वाद भलतेच दिशेन पावलो। आनी आमी मोहीम चालू करतात आतां लमाणीचे पयलीं। हांवें तुका पयलीं सांगलें लमाणीन खंयचो धंदो लिगली केलो जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, पण ताणें धंदो सुद्दां करतना गोंयचो कल्चर गोंयची संस्कृती ही जपून ताणें करपाची, कळ्ळो का? ओके। ना जाल्यार आमी ओगी रावपाना, आमी दाणोवपी हांगाचे, कळ्ळो का? आनी बिचार जे चल्ला तेंगेलें अंदाजुंदी जे फॉरेनर येतात तेंचे हाती घट धरप, तेंचे कडेन भीक मागप, 7-7 जाणां एका फाटल्यान लागप, हेचेर एक मेसेज नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाची आमची बॅड वयता, देशा भितर सारकी वचना। म्हणून हे जे लोकांचेर एक्शन जे इलिगली एक्टिविटीज करतात तेंचेर एक्शन घेवपाक आमची टीम आहा टुरिझमाची। बंजारा समाजान तांकां लमाणी म्हूण हिणयले म्हूण आतां बाबूचे आड जातीवाचक इशू केला आनी प्रकरण आतां पयलींच म्हादयक लागून गोंयचेर फेर्र आशिल्लो कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या मेरेन पावला। सिद्धरामय्यान बाबूचेर एक्शन घेवची म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकाराक खंय चीट बरयल्या म्हूण कर्नाटकांतल्यान मिडिया रिपोर्ट येतात। पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकराचेर जातीवाचक उतरांक लागून कारवाय करची। आजगावकराच्या वक्तव्याक लागून गोंयांत लमाण्यांक सुरक्षीत वातावरण ना। सिद्धरामय्यान कर्नाटकाचो उद्देग मंत्री R.V. देशपांडेच्या फुडारपणा खाला एक शिष्टमंडळूय गोंयांत धाडपाची तयारी केल्या। सिद्धरामय्यान अशें कितें बरयलां काय म्हूण पत्रकारांनी मुख्यमंत्री पर्रीकाराक विचारलें। तो म्हणटा ना। टुरिस्टांक लमाण्यांच्या उपद्रवाचो इशू सध्या उरलो कडेकूच, प्रकरण जाती वेल्यान सरकारी पावण्यार पावलां। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। गोंयभर 37 एक्सिडंट प्रोन झोनांचेर बेशिस्तांनी रफ गाडी चलयतल्यांचेर आतां पुलीस नजर दवरून आसतले। वाडट्या एक्सिडंटांचेर नियंत्रण दवरूंक बुधवारच्यान पुलीस कामाक लागले। हेल्मेट नासतना टू व्हीलर चलोवपी आनी सीट बेल्ट घालिनासतना गाडी चलयतल्यांक तालाव मारूंक सुरवात जाल्या। ट्रॅफिक सेलाच्या खासा बसकेंत प्लान थारलो। दीसभर मेळून उत्तरेत 900 तालाव मारले, 880 हेल्मेट नाशिल्ले। गोंयचे हायवेचे फेटल एक्सिडंट वाडिल्ल्यान मुख्यमंत्री पर्रीकारान पुलिसांक कामाक लायले। येरादारीक शिस्त लायात म्हूण मुख्यमंत्र्याची ऑर्डर पडल्या उपरांत बुधवारा ट्रॅफिक सेलाची खास मिटींग जाली। एक्सिडंट प्रो झोन म्हूण पुलिसांक 37 जागे थारावन दिल्यात। पुलिसांचे ते सुवातीचेर आतां चड लक्ष आसतलें। आज आमी सगळे आमच्या ऑफिसरांक मिटिंगेक आपयलेले आनी आमी तांकां डायरेक्शन्स दिल्ले आसा की जितले पळय आमी 37-38 एक्सिडंट प्रोन झोन्स जे पळय आयडेंटिफाय केल्या थंय रेग्युलर एनफोर्समेंट जातले। म्हणजे ज्या जाग्याचेर एक्सिडंट जाता, एक्सिडंट घडटात, म्हणजे ते 2 विशयान आमी कॅटेगरायज करतात। एक ब्लॅक स्पॉट म्हणटात आनी एक एक्सिडंट प्रोन झोन्स म्हणटात। दोनूय स्पॉटांचेर रेग्युलर चलनींग चालू जाता। आमी तशी इन्स्ट्रक्शन्स आमच्या स्टाफाक दिल्या आनी आमी डेली कॉम्प्लायन्स घेतल्या। चडशे लोक हेल्मेट नासतना टू व्हीलर चलयतात। पुलिसांनी आडायल्यार सरळ आमदार मंत्र्याक फोन लायतात। आदलो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकार पॉलिटिकल इंटरफियरन्साचेर उलयलो। आमचे गोंय ल्हान आसल्या कारणान सगळे लोक आमदारांक वळखता, डायरेक्टली मिनिस्टरांक वळखता। हांव ज्या वेळार ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळार म्हाका खूब फोन येताले, चलन दिवपाक गेले बरोबर मातसो उलया म्हणून फोन दितालो। ही गोंयांत हे प्रकार घडटा, पूण हेजे फुडें ते जावचो ना, कारण शेवटी आमी कितके पर्यंत लोकां कडेन एक्सेसिबल रावप आनी असल्यो गोश्टी कितल्यो पर्यंत आमी लायटली घेवप हो एक प्रश्न आसा। आनी त्या खातीर आतां एक सगळ्यांनी ठरिल्लें आसा त्या गोश्टींनी इंटरफियर जावप ना। एक कायदो जो आसा तो इम्प्लिमेंट जावंक जाय, कायदो जो आसा तो हें जावंक जाय, इम्प्लिमेंट जाले शिवाय सगळ्यो गोश्टी जाग्यार पडचे ना। आनी त्या खातीर जे मोटर एक्टान जे आसा सगळे
कायद्या प्रमाणे जावंक जाय त्या प्रमाणे सगळें इम्प्लिमेंटेशन जातलें ना फोन एंटरटेन करतलो पूण एखाद्या जर पुलिसा कडेन दिलो किंवा जर ट्राफीक पुलिसा कडेन दिलो ते चलन कॅन्सल कर म्हटलें हें करता ते प्रकार जावचे ना. मंत्री रोहन खंवटे ह्या विशयाचेर उलयलो. आनी ज्यो गजाल्यो सिरियस आसात PWD, ट्रान्सपोर्ट, ट्रॅफिक, एवरीबडी वी हॅव ओनली सेड फायन्स मारच्या पेक्षा सिरियस ऑफेन्सीस हॅव टू बी रजिस्टर्ड अगेन्स्ट ड्रंकन ड्रायव्हर्स नाल्यार बाकीच्यो असल्यो कितल्योश्योच गजाल्यो आसा वेर सिरियस ऑफेन्सीस नीड टू बी बुक्ड विथ दीस टायप एंड एक्शन्स नीड टू बी टेकन. आतां जावचें ना कित्याक ह्यो गजाल्यो लास्ट इस्टरांतल्यान जे आतां पयला आतांच हे 2 दीस खूब जाल्यो which is out of control. If you go to see backwards, it has been history of accidents. So accident जे area accident prone zones आसा ताजेर immediately studies जावन ताजेर एक्शन जावपाक जाय. अशे कितलेशेच गजाल्यो आसा. The whole list I think already Honorable CM and Action Board घाला. We have also outlined our priorities and we will also see with Honorable CM that these things are followed. कित्याक accident जावप life मनशाचें वचप म्हाका दिसता हें परत परत जावंक शकना आनी हें कंट्रोलेबल जें आसा एक्सरसाइज शूड बी देर बाय एक्झिक्युशन ऑफ हेवी फायन्स ऑर एक्शन ऑन द पीपल हू आर इनवॉल्ड इन दीस ऑल्सो कित्याक नाल्यार कोणूय कशें वता तेंच आज प्रॉब्लेम जालें. पुलिसांचो ट्रॅफिक डिसिप्लिन ड्रायव्ह नवो न्ही. मंत्री उलयता ते पॉलिटिकल इंटरफियरन्स पुलिसांक नवे न्ही. 100 रुपया फायनीच्या तालावेचे कोणाक पडिल्ले ना. दिसाक एकदां तालाव पडल्यार दुसरो तालाव मारूंक मेळना. बेशिस्त चलयता म्हूण लायसन्स सस्पेंड जायना. सुदारीत केंद्रीय मोटर व्हेइकल कायदो गोंयांत तरी लागू जाल्लो ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेवया एक ब्रेक.